पळय हो आन्सर हांव दोन भागांनी दिता. हे पळय गैरकानूनी कायदे हाडल्यात ऑन पेपर इट लुक्स लायक लिगल कित्याक तांणी पास केला. कॅबिनेट डिसिजनांनी हे कायदे हाडल्यात जावं तो 16B 17(2) 39A हे कायदे इवन कोर्टान थोडे भायर उडयले. हातून दाखयता की गैरकानूनी आशिल्ले. हे कित्याक हाडलेले कायदे? जेन्ना रिजनल प्लॅन पास जाल्लो तो रिजनल प्लॅन फूल 100% करेक्ट नाशिल्लो. तातूंत थोडे मिस्टेकी आशिल्ल्यो. आमी एज्युकेशन केलें त्या रिजनल प्लॅनाक लागून गोंयचो आवाज म्हूण एक जल्मान आयलो एक ऑर्गनायझेशन 8 एप्रिल 2018 आनी खुबशे विशय घेतले आमी. तो ही फायट चालू आसा. आय एम वन ऑफ द पेटिशनर अगेन्स्ट दॅट रिजनल प्लॅन आनी तो रिजनल प्लॅन बायपास करपाक हे कायदे काडले. फूल वी आर कॉशनिंग यू वी विल नॉट अलाव यू टू कन्स्ट्रक्ट. आमचो आदी स्लोगन आशिल्लो शेत ते शेत, भाट ते भाट, रान ते रान. शेत तर घेतलें शेती कर, भाट तर घेतलें भाट चलय. बिल्डिंगा बांदूंक दिवचे ना. आनी सेकंड भाग म्हणटा तो काँग्रेस पार्टी. म्हाका दिसता खुबशे हातून काँग्रेस पार्टीन तेंको दिल्लो आसा. इवन जेन्ना पेडण्या जेन्ना कितें कन्वर्जन जातालें आमचो स्वता प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर फूल पार्टी ऑर्गनायझेशनान घेवन थंय एज्युटेशन केलें 2 दीस आनी मागीर तो कायदो रद्द केलो. तुमकां याद आसतली. इट वॉज डन अवे. बट येस आनी खंय तर कमी पडला. हाचे फुडें आमी एज्युटेट करतले लोकां बरोबर आसतले. इट्स अ प्रॉमिस. काल पासून आमच्या अध्यक्षान सांगला दॅट आमी लोकां बरोबर आसतले. खंय आमचे जमनीचेर अटॅक जाता वी विल बी देअर विथ द पीपल. सो दॅट इज अ क्लॅरिफिकेशन आय एम गिविंग. आणि कांय पॉलिटिकल लिडर जे आसा जमनी विकता भायले इवन कांय काँग्रेस लिडरूय आसा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक? कसली? हीच जमनी विकता ते डील करता तांकां पळय खंयचेय पार्टयेचो जावं हांव पयलो गोंयकार आनी आमी सगळे गोंयकार आनी तुमीय गोंयकार. थंय आमी पळोवपाक ना खंयचे पार्टयेचो कोण तो केदोय व्हडलो लिडर जावं. आमचे पवित्र जमनीचेर तर अत्याचार जाता जाल्यार आमी उगी रावचे ना. आमी पॉलिटिक्स करपाक येवना. त्या खातीर हांवें स्टार्टिंगान म्हळें म्हजे असले खूब आयले गेले. आय एम जस्ट आम सादारण गोंयकार म्हूण आयला. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे गोंयकारांक हे आमच्या सगळ्या लिडरांक आनी आमचे पार्टयेक की एक म्हजो असलो विदाउट पॉलिटिकल बॅकग्रावंड विदाउट एनी कितें म्हणटा तो मसल पावर मनी पावर पार्टयेन आनी लोकांनी म्हाका संसदान धाडलो जाल्यार आय विल बी ऑनस्ट लॉयल अँड फेथफूल टू द पीपल. हे जमनीक हांव फेथफूल आसतलो. केदोय व्हडलो लिडर जावं आमी ताका ओपोज करतले.